ऑब्जेक्शन्स आसा ती खंय गोंयान गेल्यार IITची ऑब्जेक्शन ही चालूच उरतली. त्या खातीर IITचो प्रोजेक्ट आसपाना. आय डोंट आमकां ज्वारी कडेन आसतलें, ज्वारीक आसतली. म्हाका सांग्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावं, सांग्याचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय पडटा. ती स्ट्रॉंग लिडरशीप हांवें सांगलें आसा. आय वील टेक ऑन. म्हाका सांग्यार IIT जाय. बाकी कडेन खूब कडेन वाय ओन्ली ज्वारी खूब कडेन आसा. पूण ज्वारीन गेले जाल्यार म्हणजे तुमी सांगपाक शकता की थंय विरोध जावपाना म्हणून. ज्वारीक गेले तेन्ना आनी कितें विशय येतले? बाकीचे विशय सगळ्याकच आसात. सांग्यार ज्वारी कडेन कित्याक? सांग्यार जेन्ना सरकारी लँड आसा तेन्ना सांग्यार कित्याक नाका? ज्वारी कडेन कित्याक जाय? जर कोणाकय कितें तातूंत भितर तो बाजार एक वेगळो विशय आसा. तातूंत भितर इंडस्ट्रियल इस्टेटी वचपाक जाय. वाय ओन्ली IITच वचपाक जाय? काणकोणाय लँड आसा, कोमुंदादीच्यो लँड्स आसात, हांगा बेतला पठाराचेर लँड आसा, फर्मागुडी आसा. पूण हू कॅन टेल मी दोज लँड्स आर फ्री? आतां बेतलान तुमी लँड म्हणटात ती फ्री आसा. वेन यू गो देर त्या जाग्याचेर ते प्रॉब्लम्स दुसरे आसा, डिफरंट आसात. कोण म्हणटात की धारबांदोरा लँड आसा, धारबांदोरा गेले जावं बाकी खंय गेले जर जायत विशय हे आसतलेच. हे IITक अमूक जाग्यार आसा म्हणून न्ही. IITचो हांव सांगता तुमकां, IIT सांग्यारय आमी जे प्रोजेक्ट दाखयतात हांव फूल घेवन तुमकां वता. तुमी जर भोंवणी केली जर जायत म्हाका दाखयात. थी कोणाली शेतां आसा, ती कोणाले माड आसात, कोणाली भाट आसात, कोणाल्यो प्रॉपर्टी आसा. लेट देम कम विथ देर डॉक्युमेंट, देर टायटल्स. जेन्ना गव्हर्मेंटाची लँड हांगा अवेलेबल आसा ताजेर डिस्प्यूट कित्याक? डिस्प्यूट आशिल्ले जाल्यार आतां पर्यंत ते कोर्टान वचून हाडटा आशिल्ले. डेफिनेटली आयज IIT खातीर आमी म्हणटात पळय न्ही, हें एक टॅक्निकल एडवान्स हें आसा एज्युकेशन. आतां बरें जेन्ना आमकां बरे बरे प्रोजेक्ट्स जेन्ना येतात, बरें बरें नवें तंत्रज्ञान विकसीत ह्या देशान भितर जावपाक जाय, देश अग्रेसर वचपाक जाय. आतां पर्यंत आमी पळयल्ले आसात ज्यो IIT आसात त्यो IIT सगळ्या भागांनी बरे रितीन काम करतात. खंयच्याय सॅक्टरान जावं, एग्रीकल्चर सॅक्टर आसतलें, आर्म्स एंड एम्युनिशन आसतलें, मिसायल्स आसतले, सॅटलायट लॉन्चिंग आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटायझेशन आसतलें. तुमी जे जे नांव घेतात त्या त्या क्षेत्रां भितर, इवन कोरोना काळां भितर वॅक्सीन डेव्हलप करपाक पसून IIT संपूर्ण जगाचेर आयज जाल्ले आसा. म्हणून म्हाका दिसता की IIT सारको प्रोजेक्ट आनी गोंयान भितर ना. आमी खुबशे लोक म्हणटात की सिंगापुराक इतके डेव्हलप जाल्ले आसात आनी तेच लोक म्हणटा की गोंयान भितर इल्लेशा जाग्यान भितर IIT कित्याक? पूण सिंगापुराक आनी तेच लोक दिसता की सिंगापूर आयज डेव्हलप जाल्लो आसा, म्हणजे आमचें एज्युकेशन हब जाल्लो आसा. हें कंपॅरिजन बसना. म्हणून हांव सांगता की गोंयान भितर आमकां IIT आयले जर जाय जाल्यार बरें जातलें. वॉट अबावट गेले ते 40 वर्सां सांग्यावेलो हो जागो आमी केन्ना आयडेंटिफाय केलो ना. तो कोण राजस्थानी येवन घर बांदतालो, आयज घरां आमी मोडून उडयल्ली आसात. ही अशी खाल्यार जाता, पूण IIT येवपाक जायना. ही कशी मनोवृत्ती? एडिशनल लँड दे वील कम आउट विथ दॅट. कितली शॉर्ट पडटा ती तितकी ते मागतले. आनी वी आर इन टॉक्स विथ दी एडजस्टंट लँड्स आनी तातूंतल्यान तशें नासता तें. गव्हर्मेंट एट अ व्हेरी चीप रेट गव्हर्मेंट वील बाय दॅट. एग्री जाल्यार हय. ना तुमकां एखादे वेळी दिसतलें 500 आसल्यार 2000 दिवपाचे, तशें नासतलें. 500 आसल्यार 500नी सकयल घेतले. ताका एक फॉर्मुला आसा. ओनर आसा ते एग्री जाले. वेगळी सायट पळयल्या पसून सांग्यार आसतली. सांग्यार जाय म्हणून आमकां केला, कारण इतकी तयारी आमी केल्ली आसा. हां वेगळी पळयली ना आमी. वी वील स्टीक टू दीस. कळ्ळें न्ही? सांग्यार 3-4 जागे अजून आसात. कळ्ळें न्ही? आमी ना आय कॅनॉट एक्सप्रेस. थोडे प्रायवेट आसात, थोडे गव्हर्मेंट आसात.